जेन्ना हांव परफॉर्मन्स पळयलो तेन्ना खरेंच एक तोंडाचेर एक स्मायल हाडली तेंच्यांनी, हांसपाक येयलें. इतले थकलेले आमी इतलो वेळ चलोन ते परते रिफ्रेश जाले. तो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. बेस्ट परफॉर्मन्स आसलें आनी म्हाका दिसताना कितले भुरगे आसले तितल्यांकूय सगळ्यांक आवडला आसतलें. लायव्ह पळयता आसतले कितलेशे हजारांनी लोक लायव्ह पळयता आसतले. आयज तुमचो परफॉर्मन्स वर्ल्डान सगळ्याक पावला आसतलो, कित्याक आमचे वर्ल्डान ह्या जितले गोंयकार आसा ह्या जगाच्या फाटीर खंयसरूय तितले जाण आयज पळयता आसतले, थंय तो व्हिडिओ शेअर जातलो. सो हांव तुमच्या कडेन मागता की आमचे जी न्यू जनरेशन जे आसा तेंकांय तुमी ट्रेनिंग दिवची, तेंकां भितर हाडची. आनी आमची जी न्यू जनरेशन आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी हे फोक आमचे सोडचे न्हू, ही आमची आयडेंटिटी, आमचो कल्चर हो सोडचो न्हू. कित्याक आमी जेन्ना म्हणटा कोळसो 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 जाल्यार वाट लागतली जाल्यार कित्याची लागतली? आमची गोंयची लागतली, आमच्या गोंयकारांची लागतली आनी लास्टाक आमच्या फोक आनी आमचे जे ट्रेडिशन आनी कल्चर आसा तेजी लागतली. सो एवरीथींग इज कनेक्टेड, सगळे कनेक्ट जाल्ले आसा. सो तुमी जे भुरगे आयज घरा आसात नाजाल्यार जे आयज स्पेशली कॉलेज स्टुडंट्स आसा तेंकां मागता की तेंच्यांनी जे आयज घुमट आरती स्पर्धा बीन अशें खूब जाता, फुगडी आरती जाता, फुगडे जाता, पूण हांव मागता तुमच्या कडेन की तुमी तेका खंय ना खंय तरी एक प्रोफेशनल वे एक फ्युजन टायप नाजाल्यार आनी कितें करून तुमी तेका सादरीकरण करचें. आनी आमी सरकारा कडेन खूबदां सांगलें, तेंकांय परते सांगपाक सोदता सरकाराक. आयज 3-4 हजार हॉटेलां गोंयांत आसा आनी आयज थंय परफॉर्मन्स जाता भायल्या लोकांचे. आयज भायल्यान ट्युरिस्ट येता, ते कोणाचो कल्चर पळोवन वयता आमकां खबर ना. आयज असलो कल्चर जर हेच जर बायलांक आमच्या तेंकां जर व्हरोन थंय परफॉर्मन्स करपाक लायले आनी तेंकां जर पेमेंट मेळ्ळो, तेंकां जर तितून पयशे इन्कम जर मेळ्ळो जाल्यार ही परफॉर्मन्स आनी बरी जावपाची. तेंकांय खंय ना खंय तरी घरांतल्यान पासून तेंकां प्रोत्साहन मेळपाचें की तुम्ही वचून तेचें सादरीकरण करा. बिकॉज तो एक तेंचें प्रोफेशन जावपाचें. जशें एक्टींग प्रोफेशन आसा तशें हे आर्ट जो आसा पळय आमचो तो फुडें व्हरपाक जाय. आमचो सरकार हो कांयच करपाचो ना, पूण आतां 2022 निश्चितच दुसरो सरकार येतलो आनी 100% येतलो. आनी तेका लागून आमी काम करीत आसा आनी काम करीत रावतले. ह्या घाटयांच्या सरकाराक घरा बसोवपाचें काम आमचें आसा आनी ते आमी 100% बसोवया. देवाच्या फुड्यान आसा, देवीच्या फुड्यान आसा, देवीचो आशिर्वाद सदांच आमच्या फाटल्यान आसा, आमच्या तकलेचेर हात आसा. आनी तुम्ही सगळे आयज इतले चलले पूण तरी अजून हांगा बसचे सोडून तुम्ही परते उबे आसा आनी आतां परते आमकां 12 किलोमीटर चलपाक जाय.